श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वर्चो यशोबलम्। मलगडेंक गौरव देव का, मलगडेंक आम्ही मान कोरका, नित्यदंगेले अनुग्रह जाऊ का, असं एक चिंतन आमगे संस्कारांतस. तशी ह्या संवत्सर म्हणाले एक विशेष पूर्वकाल म्हणारे सुकृती स्वाम्याले मुक्त जाऊन गेलो 55 वर्ष 75 वर्ष जाता. त्यावेळेला एकची एक स्वाम्याला मना दिसून घेऊन समाजाक कशी सुखदीन स्वामी विशेष अनुग्रह नाही जाता चिंतन पावचे जाता म्हणून उद्देशानं एक कार्य करता असते. तशी एक विशिष्ट कार्यक्रम आमगेले समाजात तो 55 वर्षाचे म्हणजे 75 वर्ष गेलेले दंपती सहित त्यांनी थंय येऊ का बेंगळुराक. हे बेंगळूर गांवचे म्हणणे हे ऐकलं कोणी जाल्यार इथं येवच्याक अनुकूलस येऊ का जाल्यार नंबर दाखयता आसा ती ते नंबराक कॉन्टॅक्ट करून घेवन तुमगे नांव गांव सगळं सांगूक जाता. तशी त्या दिवस स्वाम्याले विशेष अनुग्रह पात्र येवच्याक एक व्यवस्था. त्यावेळी 75 वर्ष गेलेले दंपतीन मला बायल बामण सहित दोघांनी येऊ का तांकां मान करचे गौरव करचे नित्यं वृद्धोपसेविनः. आमगे समाजांत मलगडे आसा ती तांकां आमी रेकॉग्नायज गुरुत्व सेवतो रेकॉग्नायज करता ती तांकां गौरव दिता ती म्हणाले असं सगळे एक विशेष संकल्प आनी मलगड्याला आमी चंद जावन चलका तांगेल अनुग्रहान जावका जाता म्हणाले सगळं शास्त्र वचन आसा. त्या दोगून घेवन एक विशिष्ट एक कार्य 75 वर्ष गेलेले आमगेले समाजाचे बायल बामणांनी बेंगलोर येवन पावका. तवळी कशी तांणी येता ती कसं येवका म्हणाले तांणी आलोचन करून तुमगेले नाव फोन नंबर इत्यादीक हे व्हिडिओन तो दाखवत आसले नंबराक कॉन्टॅक्ट करून घेवन सांगका. येताना बायल बामण दोगांनी येवका एकल्यान येवन घेवन हांव एकलो आयला म्हळ्यार जायना. दंपती सहीत जावन असेल एक दंपती पूज म्हणल्यार रेडना अशी सुखदांपत्य जीवन आमगे समाजान जावका दीर्घ जावन असेल आयुष्य आरोग्य आमकां जावका हाका मलगडेले शुभाशंसा आशीर्वाद अनुग्रह समाजाचेर आसूं का तांणी जाल्यार इच्छा कोरका अशें एक प्रार्थनेन एक कार्य हें जाता आसत. तें देखून घेवन तुमगेलें नांव सांगून घेवन तें एनरोल कोरका. तशी मंगळुरा देखून घेवन वतलेंक हांगा दाखोवचे एक नंबरान तो कॉन्टॅक्ट करून घेवन बेंगळूर आपोवन व्हरता ती व्हेकल वेवस्था गेल्या. तशींच त्यानंतर थंय दुखून घेवन सगळो कार्यक्रम जावन तांकां वापस मंगळूर हाडसरची वेवस्था केलेली आसा. त्यावेळी सर्वांनी 75 वर्ष जालेले दंपतीने हांत येवन भाग घेवता जेवो तुमी अनुकूल करून घेया नांव सगळं घेया. तशी तुम भायसून येताना तुमगेले कसं नाही व्यवस्थीत जावका जालेले औषध इत्यादीक घेवन येवचे सगळं विसरू नका. ती जाग्रतेनं बेंगळुरा पावचे मोठा पावचे. त्यानंतर आनी कसं नाही तुमकां संशय आसता रे कसं नेमकं का म्हणजे जाल्यार हांगा दाखयता आसचे नंबराक ना बेंगळूर मोठा तो तुमी मॅनेजराचो कॉन्टॅक्ट करून घेवन ताची माहिती घेवं येता म्हणून ह्या मुखांतर सूचन दिता आसा. नमस्कार.